फुडें सरपी कार्यकर्तो आसा तो सारको कार्यकर्तो आसा आनी बीजेपीचें आज कितें जालां तुमी आज चित्र पळयलां आसतलें ते लोक आयिल्ले कितले बीजेपीचे एक पावस पडटकूच उरले कितले बीजेपीचे कित्याक जे तांचे 2-3 आमदार आनी 2-3 लिडर आनी कांय मोजके कार्यकर्ते जर सोडले जाल्यार बाकीचो जो सगळो क्रावड हाडलेलो ते दिसवड्याचे आसले 500 रुपयाचे आनी सामोसा आनी बटाटवड्याचो क्रावड म्हणून सगळे पळय आनी उरलेल्यांक आमच्या ऑफिसाचे सकयल शेल्टर घेवचो पडलो कित्याक नेचर सुद्दां आज तांकां सपोर्ट करना बीजेपीक आज नेचर सुद्धा असा तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा संबंध देशान वातावरण तांच्या अगेन्स्ट जाला कित्याक तांच्यांनी आज युवा आनी विद्यार्थ्यांचेर हात घाला आनी हाजे फळ तांकां येता ते हातून मेळटले. तुम्ही काल राजभवनाचेर जो प्रोटेस्ट जाल्लो गव्हर्नर ऑफिसाक गव्हर्नराक मेळपाक गेल्ले जे लोक जंतर मंतर उपोशणाक बसल्यात आनी जे प्रोटेस्ट करता त्याच्या विरोधात त्या नीट एक्झामीचे लोकांक पेपर लीक जाला आनी लोकांनी भुरग्यांनी आत्महत्या केली त्या संदर्भात आनी आज तुम्ही 11क गव्हर्नराक मेळपाक गेल्ले पूण थंय मोठ्या संख्येन पोलीस आशिल्ले आनी आज जो भारतीय जनता पक्षान जो मोर्चो काडला ताका पोलीस फक्त काँग्रेस हावजा कडेन येवन तांकां खुलेआम असो ओपनली तांकां वाट दिल्ली येवपाक ते आज पुलीस म्हणटा ते दबावा खाली काम करता पुलीस बीजेपीचे दबावा खातीर काम करता. आज तुमकां खबर आसा क्रायम खंय पावला रेप्स खंय पावल्या इलिगॅलिटी खंय पावल्या त्यो कसल्याच गजालीचेर पुलीस कंट्रोल ना कित्याक बीजेपीचो तांचेर प्रेशर आसा जाल्यार म्हाका तांचे कडल्यान आनी व्हडली कांय अपेक्षा ना. आतां जाले जे विशय तुवें काडले हांव इतलेंच परत सांगूंक सोदतां आज बीजेपीचे जर कार्यकर्त्यांक बीजेपीचे युवकांक बीजेपीचे महिलांक प्रोटेस्ट करपाचें आसलें जाल्यार आज तांच्यांनी गोंयांत जाल्ले रेपाचेर प्रोटेस्ट करपाची गरज आसली. 85 वर्साच्या बायलेचेर पयर रेप जाला 2 दीस सोडून 70 वर्साच्या बायलेचेर रेप जाला फाटल्या दिसांनी कुडचड्या मल्टिपल चलयांचेर रेप जाले आनी सेक्शुअल एसॉल्ट जाला तांच्याच कार्यकर्त्याचो चलो भितर सापडलो ताका कसो वाटोवपाचो प्रयत्न केल्लो ताचे विरोधान तांच्यांनी प्रोटेस्ट करपाची गरज आसली. हांगा युवकाचे प्रश्न निर्माण जाल्या जे नीट एक्झामीचे पेपर लीक जाले मडगांव भुरग्यान सुसायड केली ताचे विरोधान तांचे युवा मोर्चान प्रोटेस्ट करपाची गरज आसली. अनएम्प्लॉयमेंट जाला कॅश फॉर जॉब जाल्या ताचे विरोधान प्रोटेस्ट करपाची गरज आसली. सर्रास भ्रष्टाचार चल्ल्या रस्त्याचे पासून लायटी पर्यंत खंय भ्रष्टाचार ना म्हणून ना जाल्यार हे गजालीचेर प्रोटेस्ट करपाची गरज आसली. एनवायरमेंटाचें आमचें डिस्ट्रक्शन चल्ल्या रानां काबार करता शेतां काबार करता दोंगर काबार करता जमनी विकता लँड ग्रॅबिंग करता हे विशयांचेर प्रोटेस्ट करपाची आसली. हे सगळे विशय सोडून आज ते 5-6 जाण तांचे आमदार ते बी कसले फुटून गेल्ले आमदार ते बी डुप्लिकेट आमदार तांचे स्वताचे म्हणल्यार आयडियोलॉजीच ना. बीजेपी आनी RSS म्हणटा ती आयडियोलॉजीच कोण घेना ओरिजिनल तातूंत कितले लोक आसले तुमी पळया मरे क्रावड कितलो हाडलेलो आनी एका पावसान कितले लोक उरले ते कित्याक आज नेचर सुद्दां बीजेपीचे एरोगन्साक आनी बीजेपीचे भाशेक बीजेपीचे फटिंगपणाक विटला आनी नेचर तांकां आज हांगांतल्यान धांवयला. उरलेले तांचे कोण तांकां आमच्या ऑफिसा सकयल शेल्टर घेवचो पडलो. मैन करून आज जी भाशा बीजेपीच्या लिडरांनी सिनियर कॅबिनेट मिनिस्टर असले तांच्यांनी आज लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक जी डेरोगेटरी लँग्वेज वापरल्या म्हाका दिसता रोड सायड छपरी सुद्दां कोण आसा पळय ते वापरचे नासले कदाचित अशें तांकां म्हणटा पळय ते पण जी भाशा आज तांच्यांनी जी वापरल्या तांकां कितें म्हणपाचें म्हणून म्हाका खबर ना. लोकांनी तांच्यांनी वापरल्या ती भाशा पळोवची आनी बीजेपीची मानसिकता खंयचे लेवलाचेर सकयल पडल्या तें लोकांनी डिसायड करपाचें.